म्हणटा की कोडाचो कांय इफेक्ट पडचो ना म्हणून असेंब्ली सेशनाचेर. सीएमाक विचार करनासतना उलयता. सीएमाक संवय जाल्या ती. तुमी ताका इजी घेता म्हणून तो विचार करनासतना उरता. तो एक क्लियर जे एरियेन कोड ऑफ कंडक्ट लागता त्या डिस्ट्रिक्टाचेर कसलेच अनाउन्समेंट्स करूंक मेळना हे डायरेक्शन आयिल्ले. इफ यू रिकॉल हाजे पयलीं बी प्रेसिडेंट गोंयांत फक्त 2 डिस्ट्रिक्ट. हांव त्या डिस्ट्रिक्टान येता जंय बाय इलेक्शन आहा त्या डिस्ट्रिक्टान. म्हजे सगळे प्रश्न जे आहा आयच्यान असेंब्ली सोंपो म्हणसर 27 तारीख मेरेन म्हणजे सगळे प्रश्न आहा तातूंत पयशांचो इनवॉल्वमेंट आहा, तातूंत अनाउन्समेंटाचो इनवॉल्वमेंट आहा. सो एनी डिमांड ऑफ मायंड, हांव लोकप्रतिनिधी, म्हाका लोकांनी निवडून दिला, कितें करून निवडून दिला, तांचे प्रश्न हांगा विचारपाक आनी तांचे सुटावे करपाक कितें जाय पडटा, अनाउन्समेंट जाय पडटा आनी पयशे जाय पडटा. दोनूय इनवॉल्व जातले. सो आमकां हांगा असेंब्लीन येवन कांयच जावचें ना. सो आय वील सीक क्लॅरिफिकेशन इनिशियली इटसेल्फ. विदाउट डिस्कशन पास करूंक मेळटा डिमांड जर आतां ना डिमांड विदाउट डिस्कशन पास जाली जाल्यार आमच्या डिमांडाचें कितें जालें तें सरकारा कडेन उत्तर आसपाक जाय न्ही. हांव हें तुमकां केन्ना सांगतालो, म्हयनो जालो सांगतालो ना. आतां तुका आनी एक सांगता, हांव केन्नाच कसली वस्त सांगता ती उगीच उलयना. मुखेलमंत्र्यान तुका कितेंय सांगू की हें लागना म्हणून, हांव तुका सांगता तें म्हणजे आय हॅव रिजनेबल स्ट्रॉंग ग्राउंड्स टू बिलीव that session cannot be held with such type of हात पाय बांदून वचून फायट करून. आमी फायट करतात न्ही रे, हात बांदून पाय बांदून झगडटले कशें आमी? झगडटात कित्याक? पयशे घेवपाक, ग्रांट्स घेवपाक आमच्या मतदारसंघा खातीर. जर तूं पयशांचें अनाउन्समेंट करूंक शकना, ग्रांट्साचें अनाउन्समेंट करूंक शकता, मागीर आनी फायट कसली ती आमची? कसले डिमांड्स ते? आतां एकूच सिच्युएशन अशें येता की बजेट हॅज नॉट बीन पास्ड हियर. That is the technical issue. Let's see how the government addresses it. But I will ask them this question and seek clarification. ना जाल्यार सगळी एक्सरसाइज करून तुमी नवेच अशें म्हळ्यार ते उमते कळशार उदक म्हणजे म्हणटा पळय आमी तें जावपाक शकता. सगळें आमी करतले प्रिपेर. पूण उलयतना तें म्हणटाले आयकतले तुजें ना, पूण ते आन्सर दिवंक शकना कित्याक दीस इज वायलेशन ऑफ द कोड म्हणटाले. मागीर उलोवन कितें फायदो जालो? हो प्रश्न करचो पडटा.